Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. आणि आता माझ्याकडे चेअरपर्सन ही खुर्ची येयली आसा जितले योगदान दिवपाक जाय म्हापशाकारा खातीर ती हांव समर्थ आसतली हो म्हाजो शब्द. सगळ्यांनी विश्वास दवरलो म्हाजेर आनी टिचरांनी आमकां P0 धाडले तेंच्या बद्दल हांव तेंचे आभार मानतात. अशें ना की आमी सुद्दां ऑपोजिशन रुलींग आहे पळय ना सगळ्यांची कामां करता. आमदाराची जबाबदारी आसता की सगळ्यांचे म्हापशेकार जितले आसात. आता आमी जे म्हापशेकारांचो एकवटाक आमचे 5 जाण आमचे कडेन आसात आनी एक अपक्ष म्हणजे 6 जाण आमी आहा. आयज आमी हे नॉमिनेशनूय फायल करूंक ना. आमकां म्हापशान कितें तरी उदरगत जावपाक जाय. ऑलरेडी एमीन आणि आमचो शिवा त्यांनी हे घेतलेले लेबर घेवपाक परमिशन दिल्ले ते आमी टेंडर कोट केल्लो म्हटल्यार ते टेंडराक कोण येवंक ना तेन्ना शिवोन स्पेशली आपूण इनिशिएटीव घेवन आमकां जेईक हेका परमिशन दिल्ला लेबर घेवपाक. म्युनिसिपालिटीचे मेन इश्यू आसा ते रेव्हेन्यू. आमचे अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर मिलिंद नाईक आमच्या बरोबर असल्या कारणान म्हाका अशें दिसता की हो इश्यू बऱ्या प्रकारे आता सॉल्व जातलो. First thing I would like to highlight is that the garbage, the Sonsro thing. Sonsro is the thing like the lot of illegally dump is there. From tomorrow I have taken an initiative to clear that inert. There's an inert dump there. The inert dump with thousands of trucks is there. I have identified a site next to KTC bus station. So this is my first step as a chairperson I'm going to take. The Sonsro. Sonsro is a big issue. But with the help of both the MLAs, Mr. Vijay Sardesai and Mr. Digambar Kamath and the Kuttori MLA, Mr. Reginald Lorenzo, with their concerns and all, I will try to resolve all the things. दिगंबर कामतीच्या दोगां नगरसेवकांक विजयाच्या पॅनलाचो नगराध्यक्ष कोंत्र केला. दिगंबरान केलें तें खंय सारकें न्ही. I also salute and congratulate Vijay Sardesai. He has at last 5 years also he succeeded. आतांय बी तो सक्सेड जालो परत आपलो चेअरपर्सन थंय करपाक. वेरेज आय स्ट्रॉंगली कंडेम द डिसिजन ऑफ द दिगंबर कामत मारगांव MLA. ही हॅज नॉट शोन एनी इंटरेस्ट इन द voters and the people of Margaon. Last 5 years we are there, not there in municipality. Now we don't get a chance here to enter as a chairman. परत म्हणजे 4थी फाटी हांव म्हज्या वॉर्डाचें प्रतिनिधित्व करता. टू वायट डिसलायन्स ते सिनियर कावन्सिलर आसतना आनी एक्सपिरियन्स आसा ज्या म्युनिसिपालिटीचे सगळें बरें वायट आमी सगळें पळयलां. हें आसतना आमचो खंय तरी विचार जाल्लो गेलो ना. हांव आमदाराक दोशी दिना काय कशें आसता मनशाक चड ते जाता विनाशकाली विकृत बुद्धी. पूण आपले कावन्सिलरा कडेन उलोवपाची ऐपत तरी आसपाक जाय. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.